विरोधी पक्षप्रधारी युरी आलेमावन आपयल्या विरोधी आमदाराचे बसकेक गोवा फॉर्वर्डाचो विजय सरदेसाय आणि आरजीपीच्या विरेश बोरकारान हजेरी लायली ना। हाचे वेळान युनायटेड ऑपोजिशन म्हूण सदांच विधानसभेत आवाज काढपी विरोधकां मदीं फूट पडला काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता। विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर सरकारा आड व्यूहरचना करपा खातीर युरीन विरोधी आमदारांची बसका आपयली। मंगळारा मंत्रालयात जाल्ले हे बसकेक काँग्रेसीचे 3 आमदार आणि आपाचे 2 आमदार सोडल्यार हेरांनी मात हे बसकेक हाजेरी लावंक ना। गोवा फॉर्वर्डाचो मुखेली आणि फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय आणि आरजीच्या विरेश बोरकारान हे बसकेक व्हडलेशें म्हत्व दिवंक ना। ताका लागून सदांच युनायटेड ऑपोजिशन म्हूण विधानसभेत आवाज काढपी विरोधकां मदीं फूट पडले काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता। As you know, my role is to coordinate. I do not want to differentiate and create more. I know you want something spicy, but it is the last that you'll get a spicy cup of mug from me at this junction today. The message had gone to everyone. The message was that we are going to discuss the upcoming session and whether a particular political party has come or a political party has not come. I believe, as Wenzi has said, the legislative wing, we are 7 of us. We have in the past made sure that this administrative failed government should be put on the mat. आमी ऑपोजिशन आसून तुम्ही जाणात आमचे फायल्स पास करपाक आमचे डेव्हलपमेंट करपाक आमी झगडटात। रुलिंगान आसून आनी तुमचें काम जायना तेन्ना रस्ते उदकाचे क्रायम ड्रग्स सगळे तेंचे A to Z कोलॅप्स आसता। ते कुशात जाल्यार लास्ट टायम आमगे मार्चान सेशन जालां तेन्ना हांवें लास्ट डे पासून सांगलेलो सीएमाक, तो म्हणटालो टायम मुगे टायम एक्सीड जालो म्हणून। हांवें तेन्ना सांगलो इन द फ्लोर ऑफ द हावस हांवें म्हणलो आमी ऑपोजिशन आनी आमकां थोडो टायम मेळटा, तुमगे रुलींग तुमगे सगळे खूश आसपा जाय। कित्याक ते उलयतात ते तुका उबरावन प्रेज करपाचें आनी कांय ना। उलयतात म्हण जाल्यार ते खुश नात, तेंगे काम जायना, डेव्हलपमेंट जायना, देखून ते सगळे काडून सोदतात थिंगा। सो हे सगळे आमी मांडून स्ट्रॅटेजायज केलें। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।